हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। सदच्या वरवीं आयज आमच्या सब एडिटर्सांनी खंयच्यो खंयच्यो बातम्यो तयार केल्यात त्यो आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन आनी ताजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया। सुप्रीम कोर्टाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदाचेर नवो जो जज हा संजीव खन्ना ताची नियुक्ती जाल्ली आसा। आयज राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांकां सोपूत दिलो। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार नवे जे जज आसात सुप्रीम कोर्टाचे तांचो जो कार्यकाळ आहा तो फक्त 6 म्हयन्यांचो आसा। दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी इफ्फीच्या संदर्भात आसा। इफ्फीक बेगीनच सुरवात जातली आनी ह्या इफ्फीत जो सत्यजित रे जीवन गौरव पुरस्कार जो दितात तो हे फावट ऑस्ट्रेलियाचो दिग्दर्शक आसा फिलीप नॉयस ताका फावो जाल्लो आसा। आनी म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार इफ्फी हे फावट जो प्रिमियर हा तो बेटर मॅन ह्या ऑस्ट्रेलियन सिनेमानूच इफ्फीचो प्रिमियर जातलो। ही एक म्हत्वाची अपडेट। दुसरी म्हत्वाची अपडेट जी आसा ती कॅश फॉर जॉब प्रकरण तुमकां खबरच आसलें फाटले कितलेशेच दीस जाले कॅश फॉर जॉब प्रकरण गोंयांत गाजत आसात आनी ह्याच प्रकरणाचेर काल काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली। परत आयजय तेंच्यांनी हे विशीं DGPक ते मेळ्ळे पणजे मुख्यालयांत आनी तेंच्यांनी रितसर कागाळ नोंद केल्ली आसा। दीपश्री सावंत गांवस आणि जो संदीप परब हांचे मदीं जे कॉन्वर्सेशन जाल्ले आसात आनी तातूंत भितर जे कोणाचें नांव आयिल्लें आसा ऑडियोत आनी जी अपॉयंटमेंट लेटरां तेणी दाखयल्ली ताजें ऑथेंटिफिकेशन पुलिशेन पळोवचें आनी रितसर कारवाय करची। तशेंच पुजा नायकान ज्या 2 सरकारी अधिकाऱ्यांची नांवां घेतिल्लीं ह्या घोटाळ्यांत तांकां फुडल्या सप्तका भितर घरा धाडचे अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। तांकां जर घरात धाडले ना जाल्यार फुडल्या सप्तकात आंदोलन करतले अशे तरेची शिटकावणी दिल्ली आसा। सविस्तर तीनय बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांतान सांगिल्ल्यो 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात। फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी आसा बेकायदेशीर बांदकाम कामाक लागून मय पंचायत आनी वेदांता कंपनी मदीं कोफुसांव सुरू जाल्लेलो आसा। कंपनीन पंचायतीक नोटीस दिनासतना बांदकाम केल्ल्यान पंचायतीन तांकां नोटीस जाल्ली आसा आनी हे नोटीसीक आतां मागीर हायकोर्टान वचून कंपनीन तांकां स्टे हाडलेली आसा। ही जी बातमी आसा तितून पुराय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयता। आनी दुसरी जी बातमी आयज पणजे एका पुलिसाचे गाडयेन 4 गाडयेक धपको दिलो आनी 3 बायकीक धपको दिलो। ह्या अपघातान एकली जी मातशी दुखापत जाल्ली आसा पण कोणाक तशें चड कांय माल लागूं ना पण गाडयांचें खूब लुकसाण जाल्लें आसा। आनी अशी म्हायती मेळ्ळा की ही जी पुलिसाची गाडी आसा ती खूब वेगान चलताली आसा। ही जी बातमी तुमी CNPM पळयात। तशेंच कुट्टेरी वाठारांतल्या मनोरा वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्ली आसा आनी ह्या रस्तो इबाड जाल्ल्या कारणान अपघाताचें प्रमाण वाडलेलें आसा। सो फाटलीं 2-3 वर्सां जे थळावे जे आहा ते हो रस्तो रिपेर करपाची मागणी करता पण तांचें अशें म्हणणें आहा की थळावी पंचायत आनी थळावो आमदार तशेंच PWD जे खातें आहा ते कांयच एक्शन घेयना आनी ते मागणी करीतूच आसा। सो तेंच्यांनी आतां सांगलां की बेगोबेग हे पूर्ण करून दिया म्हणून। ज्यो 3 बातम्यो तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। आनीक एक म्हत्वाची अपडेट म्हणजे दिवचल तालुक्यांतल्या लामगांव वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडिल्लो आसा। ताणें ह्याच थोड्याच दिसां भितर 5 पाळीव कुत्र्यांचेर हल्लो केल्लो आसा आनी ताका लागून थंयचे जे लोक आसा तांकां थंय भयभीत वातावरण जाल्लें आसा। तर रान खात्यान हाची दखल घेवन थंय सापळो रचून बिबट्याक धरचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली आसा। फुडें आमी या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन।
तुमकां खबरच आसा गोंयांत सध्या कॅश फॉर जॉबाचें प्रकरण दिसान दीस वाडत आसा. तशेंच फोंड्या तालुक्यांतय आतां कॅश फॉर जॉबाच्यो केसीस आमकां सापडत आसा. अशाच एका प्रकरणांत म्हाड्डोळ पुलिशेन संदीप जगन्नाथ परब हाका अटक केली. ताच्या नंतर आतां फोंडेच्या एका विद्यालयांतल्या शिक्षका आड कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांत कागाळ नोंद जाल्या. ह्या शिक्षकान खंय शिक्षण खात्यांत LDCची नोकरी दिता सांगून एकल्या कडल्यान 40 लाख घेतिल्ले आनी देखून हो प्रकार सध्या उक्ताडार आयला. हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7 पळोवंक मेळटली. तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार चिंबला फ्लायओव्हराचें उक्तावण करपाक सद्या कळाव जाला. पूण पोरने गोंयान 21 नोव्हेंबरा सावन जावपा आशिल्ल्या सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशना पयलीं हो फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो जातलो अशें थळावा आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांणी म्हायती दिला. सो ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली. हालीसराक गाजपी विशय जो आसा कॅश फॉर जॉब स्कॅम हातूंत आनी एक अपडेट आयला तो म्हणजे आतां एका फोंडेच्या एका शिक्षका आड फोंड्या पुलिशेन गुन्यांव नोंद केल्लो आसा. आतां ज्यो आमच्या सब एडिटर्सांनी तुमकां बातम्यो सांगल्यो त्यो विस्तारान तुमी 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकार सयत हांव समिधा कुंकळकार. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.